तुमकां समाधान करतलो, हांव तुमकां विश्वास दितलो, तरी आमच्या दुकान ताची घोटाय आमकां मेळून हें दूख क्रिस्ती मोलान आमी सोसून आनी ताचे बरोबर आमच्या बाबा कसो तर देवाक आतां विनंती करूं. प्रार्थूया. सर्वेस्पराक आकृतीन आमची मागणी आयकून घे. एकलीक तुज्या चाकराच्या वखद्याक ह्या संवसारांत तूं भायर सरून तुवें फरमायलें, ताका सर्गेच्या सुखान पावय आनी तुज्या भक्तांचो सांगाती ताका कर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आयज आमी ह्या वेळार ह्या देव मंदिरांत एकठांय जाल्या जाल्यार पात्रीस आमच्या बाबाक निमणो आजोस करूंक ताच्या जिविताच्या देण्या खातीर दिन वासूंक, कित्याक आमी जाणव ताणें आपल्या जिवितांत जायतें बरें केलें. आमच्या गोंयच्या मळार जावं आमचे भाशे खातीर जावं आमच्या तियात्राच्या मळार 100 अदीक तियात्र बरोवन जायते जाणांक ताणें तांच्या आशिल्ल्या गुणांतल्यान तांकांय फुडार बरो जिवोवंक आदार करून जायते तरेचो प्रभाव ताणें आमच्या गोंयचे भुंयचेर आनी ह्या तियात्राच्या मळार केल्लो आमकां सगल्यांक खबर आसा. आमी त्या बाबतींत वाचुया जें कितें ताणें आमचे गोंयचे भाशे खातीर बरी तत्वां आमच्या फॅमिलींत हाडचे खातीर, अदीक भावार्थ परगट जावचे खातीर जें कितें ताणें आमकां शिकयलां
आनी आपल्या फॅमिलीकूय जें कितें ताणें हाडलां आपले गोरकांनी सांगता आपल्या भुरग्यांक जें कितें ताणें दिलां आनी भुरग्यांची वाड करचे खातीर जें बरेंपण दिसतालां ताचे खातीर आमी देवाशिया. फाटलीं कांय वर्सां जायतो कश्टलो तो ताची गोरकान सोंपल्या उपरांत पिडेन पडल्या उपरांतूय जायते ताच्या जिवितांत वयर सकल जालें. ताच्या भुरग्यांनी ताका सांगूंक ना. आपल्या लागीं घडटा ते भाशेन ह्या भुरग्यांनी आपल्या बापायचो परामर्श केलो. निमण्या वेळार पासून ताणें आपल्या बापायक सांबाळलो राखलो आनी जें कितें बापायन ह्या भुरग्यां खातीर केलां तें ह्या भुरग्यांनी बापायच्या खातीर तें केलां. आनी एक तरेन ताच्या पिडेन कश्टान ताणें आपल्या बापायक उखलून दवरलो. ताका व्हडली दूख ह्या मिसाचे पेटेन वांटो घेता आसतना ताच्या भुरग्यांक सगळे वाटेनी लागू जालेल्यान गोठाय बसवून मागुया. आनी आमचो भाव बसकोत पातकी करप आमचे भाशेन खंयचेय वाटेन ताचे तरी पातक उरला हे आमच्या मागण्यांतल्यान देवाक ताका सगळ्या पातकांतलो भोगसूचो आनी सुटकेच्या वैभवान ताका व्हरचो म्हूण बावडटा ह्या मिसाचे पेटेन ताचे नासून मागुया. आमच्या भावाची ही मेल्ली कूड आमच्या दोळ्या मुखार धरून ताच्या जिविताचेर इल्लीशी नदर मारतना आनी देवाची तोखणाय करतना आमी ताका शाबासकी दिता. कित्याक जाय तो कोंकणी म्हळ्यार आनी कितें भशेन तियात्राचेर माचेर ताचो खूब वाव आनी ह्या वावरा वरवीं कितले बरेपण आमच्या आख्या गोंयांत देखून आमची ताची तोखणाय करता. तातूंत एक आमच्या जिवितांत घेवपा सारकी आमी पळयता तें ही वॉज नोन एज गोस्ट रायटर म्हणजे ताणें बरयलें आनी कोण डिरेक्टरान ते माचयेर हाडले. बरोवपी तो आमच्या आत्मिकतायेन हाचो अर्थ आमी पळयलो जाल्यार आमी बी गोश्ट वर्कर कशें जावंक जाय. देवा म्हळ्यार जाय तो बरो वावर आमच्या हातांतल्यान घडून आयल्या उपरांत कोणाक पळोवंक फावना तो हांवें केलो म्हणून कोणें केला तो सर्वेस्परा देवान केला. ह्या बाबान कोंकणी माचयेचो मोग केलो आनी कशें दाखयलें आपल्या तियात्रांतल्यान आपल्या बरोवपांतल्यान आपले पार्टींतल्यान आपले डिरेक्शन दिलां तातूंतल्यान आपणे कांतारां बरयल्यान तातूंतल्यान आपण मोग करतो म्हूण दाखयलें. आमी जर तो देवाचो मोग करता म्हूण उतरांनी म्हणूंक जायना तें दाखोवंक जाय. आनी कशें दाखोवया जेन्ना आमी ल्हान दोगड्याची गरिबांची सेवा चाकरी करता एक क्रिस्तिमसांचे वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन आमी हांगा थंयसर पाठयता. आमचे समुदायेन पास मोग एकचार राखून सांबाळून आमी हर्शेता वावुरता. देवाच्या मळ्यांत देवाचो भावार्थ पसरावून आमीच भावार्थाची देख जाता. आमी दाखयता की आमी क्रिस्ताचो मोग करता. आनी राती फोडल्यो जाय दिवो घेवन एक वात घेवन जायते पोस्ट त्रास काडले बरोवन पूण ताचे मन आनी ताचे फॅमिलीचे मन काडलेल्या कश्टाचेर वचना जैताचेर येता. ताणें शिंगोर वयर तियात्र बरयले कितल्योश्यो पाडकी बरयल्यो ताणें कितलेशे तियात्र डिरेक्ट केले ताणें बरोवन दुसऱ्यांक दिले माचयेर हाडून काशा आपल्या गांवच्या खोपेलांत ताणें तियात्र बांदलो. हें जैत जालां ताचेर गेलो जेजू क्रुसार पडून गेलो आनी जेजू
एक मरण आसा आनी जेजू एक जैत आसा जिवीत आसा हे बाबान एक मरण आनी एक जैत ह्या जैतान तो भागीदार जावंक आमी ह्या संवसारांत जियेतना मोगाची आनी देवाक आमच्या बऱ्या भुरग्यांनी भरगुटलेली जावंक पवित्र आत्म्याची शक्ती आमकां सगळे दिसांक मागूंदी.
कित्याक तुजी कशी पाळूंक ताका मन असलें खऱ्या बाबाडतान हांगा ताका बाबाडत्या तां एकठांयलो तेच परीन तुजे काकलुतीन स्वर्गीय देवदूतांच्या वरान ताका स्वागत मेळो क्रिस्त आमच्या स्वामिया वरवीं सासणाचो विस्वो सर्वेस्परा ताका लागूय